आम्ही गोवा बार ओनर असोसिएशनाची प्रेस कॉन्फरन्स आपयल्या. म्हजे बरोबर आमचे खजिनदार मयूर पाटसेकर आसात, राहुल नायक आसात. तुमकां सगळ्यांक ह्या पत्रकार परिशदेक वेलकम करता. आणि मुद्दाम ही पत्रकार परिशद आमी आपयल्या हाचें कारण रिसेंटली आमच्या गोयचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी गोंयच्या विधानसभेत बजेट प्रेजेंट केला. बजेट प्रेजेंट करच्या पयलीं तांणी सगळ्या स्टेक होल्डरांक आमकांय बी आपयल्ले 26 तारखेक फेब्रुवारीच्या. आणि बजेट प्रेजेंट करच्या पयलीं कशा पद्दतीन बजेट प्रेजेंट करपाक जाय त्या संबंधात कितें तुमकां सजेशन आसा, कितें तुमचे व्ह्यूज आसा ह्या बाबतींत उलोवपा खातीर सगळी एसोसिएशन्स आशिल्ली आणि आमी बरोबर आशिल्ले. खरेंच आमी धन्यवाद म्हणटा तांकां की आमकां बार ओनर एसोसिएशनाक तांणी आपयले. आणि 6 तारखेक ज्या वेळाचेर बजेट प्रेजेंट केलो त्या वेळाचेर आमी इतले आनंदीत जाले, उत्साहीत जाले, प्रफुल्लीत जाले की गेली 12 ते 13 वर्सां मायनिंग बंद आशिल्लें. आणि मायनिंग संदर्भात आमी बार ओनर जशेंच बाकीचे डिपेंडंट आसा जे त्रास काडत आसा तांकां त्रासांतल्यान कशा पद्दतीन भायर काडप हे ताका भरपूर खबर आशिल्ली. आणि त्या संदर्भात तांणी आमी जे कितें आमचे क्लेम्स दिल्ले त्या क्लेम आमी जे कितें सजेशन दिल्ली त्या सजेशनाचेर तांणी भरपूर विचार करून एक अशें सजेशन दिलें की मायनिंग इंडस्ट्रीचे जे डिपेंडंट आसा बार ओनर्स आणि बाकीचे सगळे तांकां फायनान्शियल एक हेल्प कशी जातली ह्या संदर्भात त्यांनी बजेटात प्रोविजन केल्लें आसा. आमी खरोखरच माननीय मुख्यमंत्र्यांक धन्यवाद दिता आणि ह्या बजेटाक वेलकम करता आणि तांच्या सगळ्या कॅबिनेट टिमीकय कॉंग्रॅच्युलेशन करता. माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत गेली कंटिन्युअसली 7 वर्सां बजेट प्रेझेंटेशन गोंयच्या विधानसभेत करत आसा आणि अतिशय बऱ्या पद्दतीन गोंयच्या राज्यांतल्या सगळ्या जनतेक, गोंयच्या राज्याच्या जनतेक म्हणजे आमी म्हणटा आसतना सामान्य जनता आसो, कामगार, काम करपी आसो किंवा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन असो, इंडस्ट्री स्टेक होल्डर असो, खंयच्याय प्रकारचो टॅक्स न लायता हो बजेट कालचो त्यांनी प्रेजेंट केल्लो आसा. आणि बजेट प्रेजेंट करता आसतना जवळ जवळ 30,195 कोटीचो गोंयासारख्या ल्हान राज्याचो बजेट करता आसतना आमकांय खुशी जाता तांणी केल्या बद्दल आणि तांकां तांच्या कामाच्या आणि फुडल्या तांकां यश तांकां बरे भाशेन येवचें. आणि आमची इंडस्ट्री बार्ज इंडस्ट्री ही सदांच गेली 10-12 वर्सां त्रासांत आसा. मायनिंग जरी 12 ब्लॉकांचे ऑप्शन जरी जाल्ले आशिल्ले तरी सुद्धा अजून पर्यंत आमच्या बार ओनरांक पयलीं सुरवातेक तुमकां खबर आसा की ह्या गोंया राज्यांत आमच्यो बार्जी कितल्यो आशिल्ल्यो, जवळ जवळ 300 ते 350 बार्जी आशिल्ल्यो. पण आज बार्जी पळोवपाक गेल्यार 20 ते 25 बार्जी आसा. रिपेर करपाच्यो आसा ते धरून 50 बार्जी सहजीत जातल्यो. पण सुप्रीम कोर्टान ज्या पद्दतीन 20 मिलियन टन हे आमकां सस्टेनेबल मायनिंग चालू जावचें अशें दिल्लें आसा ते जर जालें जाल्यार खूब एक आशेचो किरण आमचो जो सुरवाती पासून आसा तो आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत. हांव आमचो माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाणें आमकां बार ओनर्सांक बजेटाक प्रोविजन केल्ल्या बद्दल हांव दोतोराक मनांतल्यान थँक्यू म्हणटा. सगळ्या बार ओनरा वटेन थँक्यू म्हणटा. देव बरो. हांव आमच्या माननीय सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंताक खूब थँक्यू म्हणटा की त्यांनी आमकां इतले हेल्प केला इतली वर्सां आणि हाच्या फुडें करतलो ही आशा बाळगता. सेकंडली हांव एक रिक्वेस्ट करूंक सोदता तुमच्या माध्यमांतल्यान की ती बिट्टोणा स्कूल जे आसा ते बेगिना बेगीन सुरू करचें. कित्याक आतां सद्याक आमकां स्किल्ड लेबर्स येना, लेबर इन द फॅक्ट क्रू मेळना. बिकॉज जे आशिल्ले ते आतां सगळे गोंया भायर गेल्या कित्याक मायनिंग बंद आशिल्लें आणि आतां मायनिंग सुरू जाता. सो वी नीड स्किल्ड लेबर्स टू वर्क ऑन द बार्जीस आनी तांकां ते हे मेळपाक जाय, ट्रेनिंग मेळपाक जाय फ्रॉम बिट्टोणा स्कूल. ते बेगिना बेगीन सरान आमचे पळोवचें आनी सुरू करचें.